बांबोळेच्या नावशी ह्या गावात मेगा हाऊसिंग कॉलनी प्रकल्पाचे बांदकाम करपा खातीर झुजा पावण्यार दोंगर कातरपाचे आनी गावाचो सैमीक दायज आशिल्ली जरूय पाड घातली असो आरोप रामराव वाघान केला। ह्या बांदकामाक लागून मातयेच्यो राशी लोकांच्या खासगी वाठारांत पावल्या। हे काम पुरायपणान बेकायदेशीर आसा असो आरोप रामराव वाघ हाणें थळाव्या पंचायतीचेर केला। आणि ताजे वयर जो डोंगर आसा आयज त्या डोंगरार एक व्हडली हावजिंग कॉलनी जी उबी आसा जेची तुमी कंपाऊंड आतां वयर पळयता आसतले मेगा हावजिंग म्हणटा तो वन ऑफ द बिगस्ट हावजिंग प्रोजेक्ट त्या सगळ्या हावजिंग प्रोजेक्टान तो डोंगर व्यापून गेल्लो आसा आणि नावशेकारांक फक्त एक सकयल्लो थोडोसो जागो आसा। आज तुमकां हें जें स्ट्रक्चर दिसता हांगा ती एक्चुली थंय एक बरी झर म्हणजे हो डोंगर जो वयलो आसा थंयच्यान एक झर हांगा येता। हांगा ही जी जागो जो दिसता थंय वयल्यान जे उदक सगळें स्टॉर्म वॉटर रेन वॉटर येताले त्याची ड्रेन आशिल्ली हांगा। आयज ही जागा जर पळयत जाल्यार हांगा फक्त मातयेचो ढिगारो दिसता आणि त्याचे पोंदां हें सगळें चेपोन गेलां। स्पेशली ह्याच कंपनीची तेंचे 5 स्टार हॉटेल आसा थंय इल्लीगल वॉल हांगा अशें तांणी थंय दुसरी पारंपारीक वाटूय हाडून दवरल्या। इतल्यो गजाली आसतना पंचायत अक्षरशः म्हाका दिसता ह्यांच्याच कुस्तार चलता काय कितें अशें म्हाका डावट येता। हेच तांकां निवडून हाडटा काय कितें असोय डावट येता आणि लोकांनी ह्या पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या वेळार तरी चिंतपा जाय की अशे जे पंच आसा जे विकपाक शकतात आख्खे पंचायत मंडळूच विकपाक शकता तांकां हाडूं जायना आणि जाप विचारपी केदेंय व्हडलें मागीर तें मॅनेजमेंट आसूं तांकां जाप विचारपी मनीस म्हाका दिसता जाय आणि लोकप्रतिनिधी स्ट्रॉंग आसपा जाय। हाजेर मोठो आवाज जावपा जाय। हाजेर पॉलिटिक्स करनासतना सगळ्यांनी एकठांय येवन हो इशू म्हाका दिसता सारको डिस्कस करचो पडटलो।